close आमचो देवा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासा सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयचो विशय ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताची नळसणी करूंक आमंत्रण करता. हो जेजूचो हुस्को शिसांनी लोकां मदें वचून सिद्ध केलो. आमचे मदें कोणूच पवित्र ना. आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड अस्कोतायो आसात. गोरवान बरोवन आनी मिजाज दाखोवन जिवन आमचें व्हडतेपण न्हयपूण आमचें उणेपण आनी अस्कोतायो मानून घेवन तांचेर आमी वावरून आमच्या जिविताची नळसणी करूंक जियेता तेन्ना की आमचें खरें व्हडतेपण दिसून येता. आयच्या दिसाचो सेवा धर्म आमकां आमच्या जिविताची मोलावणी भोव करून आमच्या अस्कोतायांचेर नियाल करून जिविताची नळसणी करूंक आपयता. आमी जण एकल्यान आमच्या अस्कोतायांचेर झुजूंक आनी आमचें जिवीत बदलून आमच्या आनी पेल्याच्या जिविताचें तारण जोडून घेवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां बापाची कृपा मागुया. गेल्या आयतारा आमी पळयलेले पवित्र सभा प्रवादी आनी आयज आमी पळयता पवित्र सभा मिशनरी. देव मनशांक काळा काळा पोरमोणे धाडटा आपलो संदेश परगट करूंक आनी आमच्या जिविताची नवसोडणी करूंक. तरेच मनान आमी जायते पावट हो संदेश घेवंक ना देखून आनी आमचे जिविताची नवसोडणी करूंक वावरूंक ना देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. जिवितान धर्मीक नळसणी. सोम्या जेजू बापाची बुजवण आनी ताची खोशी दर दिसा आमी करूंक तूं आमकां आपयताय. जायते पावटी आमी आमच्या जिवितान बापाचे खोशेक पयली वयली स्वाद दिवंक ना. आमी आमकां कितें बरें दिसता तें केलां आनी पातकान पडल्यान. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. जिवितान मनशाली नवसणी. क्रिस्ता जेजू तुवें आमकां शिकयलां आमी कोणाचीच नीट करची न्हय. आमच्या दोळ्यान पाटी आसतना पेल्याच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडचें न्हय. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक बदलूंक दुसऱ्यांक देख शिकोवंक सोदल्या पूण आमच्या जिवितान आमी नवीं मनशां जावंक चुकल्या. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. जिवितांत समुदायाची नवसणी. सोम्या जेजू पयलीं क्रिस्ती पाटलावदारां एक नवसळ्ळलो समुदाय आसलो. जायते पावटी आमच्या समुदायांनी ल्हान क्रिस्ती एकचाराचे मेलावे जातात आनी आमी तातूंत वांटो घेवन समुदायाची नवसणी करूंक फाटीं सरल्या.
सोमिया काकुटकोर सोम्या काकूत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवा, ओसो स्वर्गी आनी शांती ताच्या इन्सान संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका मागता. महिमा देवा ओसो स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुतान सोम्या देवा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा ओसो स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन. एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. एकदां आमाजियान आमोसाक सांगले, आरे प्रवाद्या, चल जुदाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो गिरायक जोड आनी तुजो संदेश सांग. बेतेलान आमकां आनीक संदेश सांगू नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक म्हणलें,
हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनी रुमण पाळटालो. पूण खूद सोरवेस्पोरान म्हाका हिंड राखप्यांतलो काडलो आनी सोरवेस्पोरानूच सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरवेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरवेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोरवेस्पोर सांगता तें चित दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक, आपल्या भोगतांक, ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरवेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी सोर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरवेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोरवेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीट चलून येतली ताचे मुखार, तांच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरवेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयल्लें चिटीवेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सोर्गीचे सगळ्या ओत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवीत, खोटावीन आनी मोगान भरलेली जावं देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे खुशेची उदार येवजण ही. आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें सांगलें. ताचे सोवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसली. इतली व्हड देवाची कुरपेची गिरेस्तकाय. आपले ओगोणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कुरपा ताणें आमचेर सुबामपणान ओतली. आपले खुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोवे थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल भरतोच सोर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितले एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. व्हरतो बाप जेजूचो, मोयमेवून देव आमचो, तुमची मोत उजवाडूं,
तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy, 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 soy. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy, 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 soy. सोर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेड्या आत्म्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोना जावं न्हय बुती न्हय उंडो न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू बोगोर पांयांक वाणू घालूंक पूण दोडी आंगली न्हेसोना जावं ताणें तांकां फॉर्मायलें आनी तांकां सांगलें खंयसर एका घरान भितर सरशात ते सुवाते वेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेयना जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूल झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावन बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ये वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयचो विशय आमी पळयला ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी हे तरेन आमकां दाखयता पवित्र सभा मिशनार. आनी मिशनार कशी आयज देव आपल्या मनशांक पाठयता आपली बरी खबर परगटूंक आनी ह्या उतरा वरवीं जिविताची नोसोडणी जावं आनी ह्या वरवीं ताणें जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान परगटूंक. आमी टीव्ही पळयता आनी टीव्हीचेर जायतीं इंग्लीश चलचित्रां टीव्ही सिरियल आमी पळयता. अंगूश टर्नर जोन्स एक फामाद टीव्ही सिरियल आनी एके भाशेन कलाकार ताचे जायते सिरियली येता आनी एक सिरियल ताची येता म्हटल्यार 2.5 Men. एकदम नांव वसतें आनी बरे भाशेन तो भुमिका करता. फकत ताका जिवितान नांव आनी क्रेस्काय जोडूंक हावेस आसलो पूण आपलो कॅरियर बोगोर ताका आनी कांयच पडूंक नासलें. पूण जेन्ना तो पळयता कितें तरी आपल्या जिवितान उणें आसा. क्रिस्तांव मनीस न्हय पूण क्रिस्तांव कसो तो आपल्या जिवितान कितें तरी उणें अशें पळयता आनी ताका दिसता भुरग्यापणार घेतलेलो क्रिस्ती भावार्थाचो आदार घेता, पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू करता आनी देवाच्या उतराच्या उसवाडान आपल्या जिविताची नोसोडणी करूंक पावलां मारता. घोडे तेजी सिरियल जायती घोडे बरी आसनासली, जायती घोडे क्रिस्ती शिकोवणेचेर भावार्थाची राड आसली पूण तो हें ओळखून घेता आनी तें पयसायता. जशें आतां सुरवातेक आयच्या देवाचे जमात प्रार्थनान हे मिसांत आमी आयकलां जें कितें भावार्थाची राड आसा तें आमी पयस करूंक जाय आनी भावार्थ तीर करता तें आमी जिवितान जिवोंक जाय. आनी हे भाशेन तो हे सिरियल भुमिका करतालो तें भावार्थाची राड वेता म्हूण ताका दिसलें आनी ताणें आपल्या जिविताची नोसोडणी केली आनी आपल्या सिरियलीकूय नवो ओठ दिलो आनी ह्या वरवीं क्रिस्ती धर्माचेर शिकयता तसली शिकोवण ताणें आमकां परगट केली.
तर प्रिदेच्या बाबा भणीनो आयज आमी म्हटलेलें आसा जिवीत बदलूंक देवाचें उतर देव आमकां परगडटा. आयची तिनूय वाचपांनी आमकां ती परगडणार दिसती पडटा. पयल्या वाचपान आमोस प्रवादी देव ताका धाडटा आनी म्हणटा म्हजें उतर परगट कर. तो म्हणटा हांव प्रवादी न्हय, बेश्टो एक गोरवां राखपी. तरी आसतना देव ताका म्हणटा वच आनी म्हजें उतर परगट कर. आनी हो प्रवादी वचून देवाचें उतर परगट करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 12 जाणांक विचून काडटा आनी आपली बरी खबर परगटूंक मेड्या आत्म्याचेर तांकां अधिकार दिता आनी धाडटा. आनी ते वचून देंवचार काडटा आनी जायत्या बोळीकारांक बरें करता. दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सगल्यांक मोगाची पवित्रपणाची पोरजां जावंक विचून काडल्यात म्हूण उगडास करता. संवसार रोजच्या आदीं देवान तुमकां विचून काडल्या कोथावीन मोगाळ आनी हे भाशेन पवित्र जावंक तुमकां आपयल्यान आनी हें आमचें आपोवणें म्हूण आमकां उगडास करता. तर दर एका क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें म्हटल्यार आपल्या जिविताची नवसोडणी करूंक आनी नवसोडणी तर आमच्या जिवितान येतली गरज आसा. हें उतर आमी आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालूंक. आयज विस्वासी देवाची परत येवन धर्मीक नवसोडणी आपणावंक आमकां उलो करता. स्पिरिच्युअल रिन्यूवल आमकां सगल्यांक गरजेचो. हे भाशेन आयज आमाजल्या भाशेन राजकीय आनी खंयचे पदवेदार मनशांक लागून तांकां मानोवचे खातीर खऱ्या देवाची बोजवण करची सोडून दिवची न्हय. तर आमी आमची असली वागणूक सोडून दिवंक राजकीय संवसारी गरज आसा. जशें आमोस प्रवाद्याक आपल्या जिवितान आपलो सादो चालतो वावर करतालो थंयचो देवान ताका आपलो संदेशकार जावंक विचून काडलो आनी ताणें आयतेपणी ओय म्हणलें. भियेन आसतना देवाच्या उतराचे परगटणेचो तो गोवाय जालो. आमी आमच्या साद्या जिविताच्या घडीतांनी देवाच्यो आज्ञा पाडून ताचे आमी गोवाय जावंक आमोस प्रवादी आमकां सोडती दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता मोगा आनी पवित्रपणा वरवीं क्रिस्ती नवी मनशां जावंक आमकां आपयल्यान. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरोवन हेंच आमकां सांगता आपणा मुखार पवित्र कोथावीन मोगान बोललेलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवे विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उद्देशांनी आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदींच फुडें थारायलां. देवाचे कुशेची उदार येवजण ही. तर आमच्या जिवितांनी देवाची येवजण म्हूण ओळखून घेवन नवसोडणी करूंक आमच्या जिवितांतले अस्कोतायो आमी ओळखून घेवंक जाय. आमच्या जिवितांतले जंय आमी भावार्थाचेर आड बेता ते आमी ओळखून घेवंक जाय. आनी जंय आमी चुकता आनी जंय आमी वायट भावार्थाचेर आड बेता तें पयस करूंक वावरुया. बाबाड तीर करता तें दवरूंक वावरुया. आनी हे वरवीं आमी आमच्या जिविताची नवसोडणी करूंक पावतल्या. तिसरे सुवातेर आमी पळयता समुदायीक नवसोडणी. जिवीत बदलचे खातीर जेजून आपल्या दोगां शिसांक पाठयलें. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकांय पवित्र स्नाना वरवीं देवान विचून काडल्यान तिरावणे संस्कारा वरवीं आपले गोवाय जावंक ह्या संवसारांत पाठयल्यान आनी मिसाचे बलिदानान अनभवलेल्या जेजूक संवसारान वचूंक ताचे गोवाय उतरां आनी कोरण्या वरवीं जावंक आमकां आव्हान करता. दोगांक ताणें पाठयलें एकामेकाचो सांगात घेवन सांगाती देवाची बरे खबरेचे परगटणार जावंक. जंय आमची भावां भयणी जें कितें बरें करतात तांकां आमचो पातिमो दिवंक आनी पोत तिडकेन देवाचें राज बांदून हाडूंक आतां खात दिवंक वावरूंक गरजेचें. हेच भाशेन देखून ताणें दोगांक धाडलें कंपेनियनशीप एकठांय बरोबर ताणें देवाची बरी खबर परगटूंक.
तशेंच ल्हान क्रिस्ती समुदायांक आमी चिबाड करतल्या जाल्यार जण एकल्यान जेजूचे गुदाड कुडीचो जिवो सादो म्हूण ओळखून घेवन आमचे समुदायाचे नोसोणी खातीर आमचें योगदान दिवंक आमी वावरुया. तोरे भाशेन आमकांय देवान सगल्यांक आपयल्यान वेंचून काडल्यान संवसार रोजच्या आदींच ताणें आमकां विंचल्यान पवित्र कोतावीन मोगान बोलिल्लीं जावं. तोरेच आमच्या उतरां आनी देखी वरवीं जिविताचे चाली वरवीं जेजूचे गोवाय आमी जावया. जेजूक आमी परगोटुया. जेजूक आमी दुसऱ्यांक दिवया. हेंच करूंक हो मिशनार वावर फुडें व्हरूंक देवाची कृपा आनी बोड ह्या मिसाचे बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोवे जिवो करुया. सत मानतां देवा सौर पोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोव्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो आंकवारे ताणें चलमलो पोंच लाखाल ताणें कोस सोचले ताका कुस्तां चडलो तो मेलो आनी ताका निकी दिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो सौर पोदेदार देवा बापाच्या ओसऱ्याक बसला. तुयें तां जिव्यांनी मेल्ल्याची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचें भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मिशनारी वावर फुडें व्हरूंक देवाच्या आदाराची आनी कृपेची गरज आनी आमचें जिवीत नवसरूंक तशेंच आमचें समुदायीक आनी मनशाडें जिवीत नवसरूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. पाप सायब फ्रांसिसान गवल्यांनी आनी हेर पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले परगोटणेंतल्यान जिविताचे नोसोणेची वाट आपल्या हातान घातलेले पोरचेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आमचो देश कारबार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें तांणी कसलींच अंतर करिनासतना पोरजेचें खरें आनी बरें उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आमचे पासत मागुया. आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितान जेजू पोरशी अनुभवूंक आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताचे चाली रिती वरवीं ताच्या मोगाचें परगोटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी कोस्टोतल्या पासत मागुया. कोविड-19 हे मारामारीक लागून
जायतीं आमचीं भावां भयणी कोश्टां दुखीन सांपडल्यात, जंय घरांनी वो हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजता, तांकां वायट विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. भोवमोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. आनी आमी जण एकलो मिशनार बावतिजमा वरवीं ह्या कार्यांत आनी ह्या मिसावांत जेजूच्या आमी वांटो घेता आनी सोडवणेची बरी खबर आमी परगट्टा. तर ह्याच बरे खबरेच्या आमच्या जिविताची नव सोडणे वरवीं आमकां आमच्या उतरान आनी खोरण्यांनी गोबाय कर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा म्हणीन हे मोजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आदाके पवित्रेच्या आडवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सौर काळ्यांनी सौरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या झोलमान दिलो आमकां ताणें झोल नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपले मोहिमेवून स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवान उसळी तुका जयसून. सर्वेस्पराचे नावी येता
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कोश्मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या गुडासाक करात. वावरताचो गोठ परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी फेर्रा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अशांक वारमारे देवाची माई सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदुतां आनी सौर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाची बरी खबर पुरगोटूंक आनी ह्या उतरां वरवीं आमच्या जिविताची नोसोडणी करूंक आनी ताचे पवित्रपणाचे मोगाचे गोवाय आमी जावं बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणे पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक लागोसकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्तांव तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्या ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. वत्मीक कमेवांचें मागणें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesu, tu
तुझी वाट पळय आसा तुका घेवन कशी जाता जो कोण मोशे मास्काता रोगोत मोशे पियेता तो मोशे सोवे रावता आवय ताच्या सांगाता तो मोशे सोवे रावता आवय ताच्या सांगाता आमचे कालीस हांवलेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळय आसा तुका घेवन कशी जाता आमचे कालीस हांवलेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळय आसा तुका घेवन कशी जाता प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक वाडो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुब्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वरदान. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आमी वावरता सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळतो दोतोरया. एका मोगान आमी वावरता